Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Berkat Yesus, berkat Yesus, iman Yesus, suci Yesus, wonder Yesus, harapan Yesus. Hallelujah, 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 Hallelujah. Abinino bagiuntap kami lagi जाऊन येता प्राजित काळ अखेर जाऊन येता या सुंदर बचर आम्ही जेसूच्या जिविताच्या आखरेच्या घडयेन मिस्तरांचो आमी सगळी नियाळ करतलो आज आमी सोम्या सांगता येवकारिस्ताचो नियाळ करया कित्याक ह्या प्राजीत काळाच्या त्या बागेवंत त्यांत आमकां विशेष म्हत्वाचो जावन आसा येवकारिस्त सोम्यान आमकां दिल्लो जेजून आपूण संवसार सोडवेच्या आदी शिसाल सांगता जेवण केलें आनी त्या जेवणार ताणें उंडो घेतलो आनी म्हळें घेया आनी खाया ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची ताणें आपणाकच समर्पण दिलो आनी आपणाकच मोडून दिलो आनी दुसऱ्या दिसा कालवरेच्या दोंगरार ताचीच कूड ताणें पिठो केली सगळ्या मनशा कुळाक आनी ताणें हातांत काल्स घेतले आनी म्हणालो घेया हे म्हजे रगात तुमच्या पासत वारोवचें आनी तेंचे रगात ताणें दुसऱ्या दिसा कालवारीच्या दोंगरार कुसारतावन सगळ्या मनशां खातीर म्हज्या आनी तुमच्या खातीर वारायलें आनी ह्या खातीर आज आमी येवकारिस्ताचो तो उडास करया आनी त्या येवकारिस्तान त्या जेजू तावन आमी प्रेरण जोडया आनी आमी एकामेका येवकारिस्त जावच्या खातीर आमच्या ह्या भावा भयणीक कश्टांत आशिल्ल्यांक पिडेंत आशिल्ल्यांक कधी बेजारांत आसल्यांक निराशेंत आसल्यांक असहाय जावन आशिल्ल्यांक दुर्बळकायेंत आसल्यांक असल्यांक आमी येवकारिस्त जावया आमकां म्हूण तांकां आमी दिवंक थुम्याची कृपा मागया दिंबेर पडया सक्रामेंताक आराधन करया ಎಷ್ಟೊಂದು ಉಪಕಾರ ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನೀ ಮಾಡಿರುವೆ ಯೇಸಯ್ಯ ಎಷ್ಟೊಂದು ಉಪಕಾರ ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನೀ ಮಾಡಿರುವೆ ಯೇಸಯ್ಯ ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ನೀ ನನ್ನ ಉಸಿರು ನೀ ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ನೀ ಎಂದೆಂದು ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ಎಂದೆಂದು ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ
आमच्या खातीर हजर आसाय कित्याक सोम्या तुझे ते मनशा कुळा खातीर असलो तो मोग ह्या उंड्या रुपार तुवें हजर आसूंक कारण जाला सोम्या तुवें मनशांचो इतलो मोग केलोय हर एकल्या मनशाक सोडवून दिजे म्हणल्या खातीर हर एकल्या मनशाच्या वैयक्तीक जिवनांत तुवें मेतेर जायचें म्हणल्या खातीर सोम्या उंड्याचें रूप काण गेलें निमान जेवणार तुवें उंडो घेतलोय आनी म्हणे घेया हे म्हजें मांस तुमच्या पासून ही म्हजी कूड तुमच्या पासून तो वारोवची तुझे मांस करून आमकां दिली आमी सगळ्यांनी ती सेवच्याक आनी ताचे मरिपात तुजो जीव आमच्या कुडी भितर वाळच्या खातीर सोम्या तुवें ह्या उंड्या रुपार तुकास दिली सोम्या जेजू ह्या उंड्या रुपार तूं तुकास दिताना केवल ती कूड मात्र न्ही तुजो जीव आमकां दिताय तुजो मोग आमकां दिताय तुजें सांगातपण आमकां दिताय तुजे तान भलायकी आमकां दिताय मोठी समाधान आमकां दिताय आशिर्वादाचो व्हाळो तूं दिताय तुका आपडलेलें सगळें बरें जातालें आनी तोच तीस सत्यान आमकां तूं आपडताय कितल्या जाणांची पातक रोडून जिवीत बदलचे तसली सकत आमकां दिताय आमी निराशेंत आसतना भव्या बरवशान उठून मुखार वचोंक बोळ दिताय जिवितांत आमी कोण्णे आमी निराश जावन वचो म्हणल्या खातीर धैर्य आमकां तो दिताय असलें सोम्या तुजें आशिर्वादां असलें तुजें सांगतपण उंड्या रुपार तुजें सोम्या तूं आमकां दिताय ह्या खातीर जेजू ह्या तुज्या वर्त्या मोगा खातीर आमी तुका आराधन करता आमी तुका नमन करता आमी तुजे मुखार सरपडता आनी म्हणटा ಹಸಿವೆಲ್ಲಿರುವಾಗ ನನ್ನನ್ನು ನೀ ಅನುದಿನವೂ ಪೋಷಿಸಿದಿ ಹಸಿವೆಲ್ಲಿರುವಾಗ ನನ್ನನ್ನು ನೀ ಅನುದಿನವೂ ಪೋಷಿಸಿದೆ ನನ್ನ ಪಾಲು ನೀ ನನ್ನ ಪಾನ ನೀ ನನ್ನ ಎಂದೆಂದು ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ಎಂದೆಂದು ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ Bushiamo benino. इकडे बोर आमी उंड्या रुपांतल्या जेजूचेर आमी दिश्ट करया जेजू ते आमकां मेळोंक पळोवंक मेळची
2 अपूर्वाची अक्षरां मोग. मोगा खातीर जेजू मनीसांत संवसारांत येयलो. मोगा खातीर जेजू अवकारमयाच्या कुशीन सलमलो. मोगा खातीर जेजू म्हज्या आनी तुजे बरें जालो. मोगा खातीर जेजूनो निमाण जेवणार आपली कूड आनी रगत आमकां ताणें दिली. मोगा खातीर जेजू निमाण्या शुक्रार दिसा कालवारेच्या दोंगरार आमकां आमच्या खातीर ताणें जीव दिलो. मोगा खातीर सोम्यान आमचें बरें ह्या उंड्या रुपार हाजीर रावंक मोहन केलें. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. Hallelujah. 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 गांवीन आमी थोडी पुटी आमची कुणी मोगाची मनशांतल्यार आमी तांच्या घरा वचून रावता. आमी तांच्या संगता बसून जेवता. तांच्या संगता आमी बसून उलयता आनी आमचे कश्ट आमी मांडून घेता. मोगाच्या मनशां संगता आसचें म्हण आमकां संतोश. आमी आनी रावया म्हूण भोगता. आमच्या मोगाच्या मनशांक तवळ तवळ आमी भेट दिता. आमी ताका पयस करिना. आमकां जेजू मोगा आसो. आमकां जेजू मोगा आसो. जेजू आमकां मोगा आसो म्हणच्या प्रसड जेजू आमकां आमी जेजूक मोगाची. आमी जेजूक मोगाची. सोम्यान आमचो तितलो मोग केला. देखून ह्या जेजू थंय आमचो मोग आमी दाखोवया. ह्या जेजूक आमचो मोग आमी दाखोवया. आमी सगळ्यांनी खंडी जावन तसो मोग वळखून घेतय. हांव तुमचो मोग करता म्हणटा जेजू. तुमी म्हाका मोगाची. हर एकली तुमी म्हाका मोगाची. म्हज्या मोगा मुखार संवसारी जिविताच्यो खंयच्योय संगती हांव पळयना. ना तुमची पातकां, ना तुमची अस्कतकाय, ना तुमचें उणेपण, ना तुमची दुर्बळकाय, ना तुमची ग्रेस्तकाय, ना तुमचे संवसारी देणी ह्या सदैव खंयची म्हाका नाका. म्हाका तुमी जाय. सोम्याची बोगणां ही जावन आसात. तो कलत्यां वरनी कलत्यां कडेन मोगान सरलो. दुर्बळ्या सांगात तो जेवलो. तांचे सांगता तो सरलो. घोडकारां सत आनी त्या तांचे सांगता तो गेलो. तांकां ताणें आपडलें. कुरड्यांक ताणें बरें केलें. आहीकारांक ताणें बरें केलें. आनी साद्या मनशांक आकुडलेल्या हाताच्या ताणें गूण केलें. कोणाकी नाका जाल्ल्या मनशांक थंय तो गेलो. 30 आनी 8 वर्सां त्या मनशाक कोणें मोग दिवं नातलो. पूण त्या मनशाक जेजून वचून मोग दिलो. पळया कोणेंच मोग दिवं नातलो त्या मनशाक. 30 आनी 8 वर्सां जेजून ताका मोग दिलो. त्या मोग दिलो मात ताका बरें केलें. जेजूचो मोग तसलो. आमी कोणी चिंता हांव जाल्यार आमचे भितर म्हाका म्हजी म्हणटी कोणी नात. म्हज्या मनशांनी म्हाका सोडलां. म्हज्या मनशांनी म्हजो तिरस्कार केला. म्हणजे मनशां म्हाका लेखिनात. म्हाका ती अलक्ष करतात. म्हाका कांय हेल्प करिनात. म्हजे विशयां बरें उलयनात. अशें तूं चिंताय जाल्यार तूं भियेनाका. निराशी जायनाका. मनशांक करपी तशें पूण जेजू तशें करिना. जेजू केदाळे आमच्या विशयां बरें चिंता. आमकां सगळ्यांक तो लागीं करचे विशयान चिंता. तो आमकां कितें दिवचें म्हणल्या विशयान चिंता. सोम्याचो मोग तसलो. ताणें आपणा खातीर कांय आशेवंक ना. बगार आपणाची कूड आनी रगतच ताणें दिलें. सगळें जिवीत तो हेरां खातीर जियेलो. ताच्या कवलेतां कुर्सा पर्यंत असल्या मोगान तो जियेलो. आनी त्या जितेंत आमचो मोग दाखोवया. तुमची जाप सोम्या हांव तुजो मोग करता. सोम्या हांव तुजो मोग करता. म्हजेर जायते आकांत आनी कश्ट आयिल्ल्या वेळार सोम्या हांव तुजो मोग करता. हांव भियेल्ल्या वेळार सोम्या तुजो हांव मोग करता. म्हज्या पातकांची खरी दूख धरन सोम्या हांव तुजो मोग करता. तुज्या बळादीचे कुरपेचेर पातयोन म्हज्या जिवितांत हांव वायटा विरोध झुजोन सोम्या तुजो हांव मोग करता. म्हजो वायट ओडणो तुज्या बगेवन कुर्सार किळावन सोम्या तुजो मोग करता.
तुझ्या बलिदानाच्या पुण्याचे रुंदोन विनाशी बघत असताना हांव जीव ह्या म्हळ्यार चिंतनांनी व्हडली अनवळां येतना सगळे म्हजे तुजे थंय उबारून घडसाणेचे अनुभव मेळटाना म्हजे कश्ट तुका भेटून म्हजो भावार्थ दंडळटना परिपूर्ण ती घडी तुज्या हातांत उपसून दिवन सगळ्यांनी म्हाका सांगतना एकसुरो आसल्या वेळार त्या जिविताच्या खोडसाणेच्या घडये कश्ट पिडे वरवीं दैत्य बटी थोडे बटी म्हाका तूं शिक्षीत करतना तुका अर्गां दिवन वावरांत मग्न जाल्ल्या वेळार तोबळ तुजो मदें उडास काडन म्हाका काम कर पुरो जाताना ती पुरासन लेखी नासतना तुका होगलाप दिवन तुवें म्हाका दिली संवसारी जिविताची जबाबदारी जर म्हणजे कश्ट म्हण दिसल्यार तुका अर्गां दिवन जिविताचे कुरीस म्हाका मस्त जड म्हण बघताना ती जड लेखी नासतना म्हज्या सलवणेंत तुजें जिवान पळोवन म्हज्या दोळ्यां मुखार हाडन म्हज्या कश्टां प्रास तुवें सोंसले कश्ट तुजे कालवारीच्या दोंगरार ते कश्ट म्हज्या मोतीन दवरन म्हज्या मागण्या वेळी तुजो लायत वैयक्तीक रितीचो अनुभव करून हें ताणें आयकोनच्या थाळ्या मदें तुजो ताळमधूर तळो ऐकून तुझ्या मोगा खातीर हेरांक कुमो करच्यो बऱ्यो करण्यो आदारन समजूंक कश्ट तुमच्या परिस्थितींत हांव दुरसान आसतना रावून म्हज्या आशा अपेक्षांक केदार खातीर पुरत्यो जायना जाल्यार काळजाच्या अपेक्षा देगेन दवरन मागण्याक उबगोवन भोगतानाय मागीर तुजे संगत वेड करसून तुझे राज विस्तारांक म्हजो वेळ आनी दान आनी कितें बरें म्हण जिखाणीक भेटोवन तुवें म्हाका दिली आशिर्वादां हांव कितेंच विसरनासतना तुजो उपकार बघून मनशांचे शिफारसे प्रास आनी शाबासके प्रास तुजे संगातपण जोडूंक सुखांत आनी दुखांत तुका साक्ष दिवन तुझ्या बलिदानांत तुजे थंय एक कोटोन येवकारिस्तां तुका हांवें म्हज्या काळजान सेवून ह्या येवकारींत म्हाका रातचे सदां तुका सांगतपण दिवन तुका आमी म्हज्या भावा भयणी थंय हेरां थंय देखून बाबा भयणी सम्याचो आमी मोग करया कितलो कित्याक आमी सम्यान आमचो जायतो मोग केला आनी आमी तसो मोग करीचे इतलो मोग केल्ल्या सम्यात आमी आमी खंडितांनी संतोश पावया एक घडीभर देवाक अर्गां दिवया कित्याक इतलो आमचो देवान मोग केला हाचो अर्थ कितें पळया मोग ताणें दिवसा जायत ताणें पुरा सक्कळ आमकां दिलां आमचे खातीर ताकाच ताणें आमकां दिलां त्या देखून आमी सक्कळ ह्या घडये ताची स्तुती करया ताका ओगलाप दिवया ताका अर्गां दिवया जेजू क्रिस्ताची स्तुती करया हालेलुया 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 स्तुती करूया आम्ही स्तुती करूया पवित्रत्वाची स्तुती करूया स्तुती करूया आम्ही स्तुती करूया पवित्रत्वाची स्तुती करूया
लागी सरिया ताका स्वागत करूया पवित्र आत्म्याची स्तुती करूया लागी सरिया ताका स्वागत करूया पवित्र आत्म्याची स्तुती करूया हालेलुया 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 स्तुती करूया आम्ही स्तुती करूया देवा बापाची स्तुती करूया स्तुती करूया आम्ही स्तुती करूया येशू ख्रिस्ताची स्तुती करूया स्तुती करूया आम्ही स्तुती करूया पवित्र आत्म्याची स्तुती करूया हालेलुया 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 इकडे उभे रावया भाव भयणीनो देवाचें उतर आमी आयकूंक येता पवित्र आत्म्याची ससाई विशेष रितीन ह्या घडये मागया पवित्र आत्मो आमची मोत उसवाडयता पवित्र आत्मो आमच्या कुडींतले आत्म्यांतले कितेंय बंदड्यो आसल्यार त्यो ताचे तावन सुटका दिता पवित्र आत्मो आमकां वाच्या सकत दिता पवित्र आत्मो आमकां आयकोवची सकत दिता पवित्र आत्मो दैवीक उगडापणां दिता पवित्र आत्मो दैवीक जाणवाय दिता पवित्र आत्मो उतराची समजणी दिता पवित्र आत्मो आमकां पारखवणेची सकत दिता पवित्र आत्मो आमकां देवाची कुशी कळयता त्या पवित्र आत्म्याक आमी मागया ह्या घडये हे पवित्र आत्म्या आमचे भितर आज आमी उतार आयकूंक येता आसतना ह्या उतराची समजणी आमकां तूं दी हे उतार आमच्या जिविताक उपकारचे परीन जियोंक ह्या उतराचो अर्थ समजून तांतलो संदेश आमी मतीक व्हरूंक त्या उतरा प्रकार आमी जियोंक आमची जिणी पवित्र करूंक आमचे कश्ट हाळू करूंक आमच्या जिविताची वजानां आमी हाळू करूंक आमच्यो बेजारायो आमी पयस करूंक आमची निराशा आमी बरवशान बदलून आमी काळोखांतले भायरून उजवाडाक वचोंक आमी बरें जावन हेरांक बरें करूंक आमी जिवीत जोडून हेरांक जिवीत दिवंक आमी केदाळे जिवितांत सारक्या वाटेन वचोंक पवित्र आत्म्या आमकां उजवाड दी पवित्र आत्म्या आमकां समजणी दी पवित्र आत्म्या आमकां कृपा दी पवित्र आत्म्या आमकां तूं संगतपण दी आमचे संगतारू राव आमची कृपा आमची मत तूं उजवाडाय हे पवित्र आत्म्या आमकां तूं पवित्र कर देण्याच्या दातारा कृपेच्या सागोरा सर्गीच्या रसनारा रसना पदवेदारा देण्याच्या दातारा सर्गीच्या रसनारा
जाणवा येन तुझ्या बरमनाक मोजा कुरपेन बर म्हाका दिवं तुका सेवा जाणवा येन तुझ्या बरमनाक मोजा कुरपेन बर म्हाका दिवं तुका सेवा दयण्याच्या दातारा कुरपेच्या सागरा सर्गीच्या रचनारा आत्म्या पदवेदारा भावार्थ गुंडकर दुबाव पयसकर वाईटा विघ्नांतले सदांच तो निवार भावार्थ गुंडकर दुबाव पयसकर वाईटा विघ्नांतले सदांच तो निवार देण्याच्या दातारा सुरपेच्या सागरा सर्गीच्या रचनारा आत्म्या पदवेदारा देण्याच्या दातारा सुरपेच्या सागरा सर्गीच्या रचनारा आत्म्या पदवेदारा आत्म्या पदवेदारा आत्म्या पदवेदारा सर्वेस पोर तुमचे सवय असो मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता ते जेवणार असताना जेजून उंडो घेतलो आनी तो अर्गांदीतस मोडलो आनी आपल्या शिसाक दिवन म्हळें घेया आनी खाया ही म्हजी कूड उपरांत ताणें काल्स घेतली आनी देवाक अर्गांदीतस तांकां ती वांटली म्हणून तुमी समेस्त अंतले पियेया कित्याक हे म्हजें रगत सल्लो तीर करता ते समेस्त मनशां पासत पातकाच्या बोगसाण्या खातीर ते वारोवतलें हांव तुमकां सांगता म्हज्या बापाच्या राजांत हांव दाखयसो रोज परत्यान तुमचे सवे नव्यान पियेसर ह्या फुडा हांव तो पिवचो ना देवाचे उतर ये क्रिस्त ती मोगाच्या भावा भयणीनो एवकारिस्त मनशाक देवान दिल्ल्या देण्या पैकी अति वर्तें देणें खंयच्याय संदर्भार मनशाच्या जिवनांत कोणीय ना जाल्यार सगळ्यांनी आमकां सोडल्यार खंयतीय दुखांत आसल्यार एकसुरपणान आसल्यार आमकां धैर्य दिवचो म्हळ्यार पवित्र एवकारिस्त सांगात दिवचो म्हळ्यार पवित्र एवकारिस्त आमच्या कश्टांक वाट दाखोवचो म्हळ्यार एवकारिस्त मादर तेरेसा एक दीस तिच्या कॉव्हेंतांत कांय त्या दीस आसल्या दुर्बळ्यांक जेवंक दिवंक नातल्लें पुरा खाली जाल्लें आनी ती सकाळींच्या वखदां इल्लीशी एका रितीन कंदीर पडली
पूण तिणें बरवसो सांडलो ना. ती सीदा गेली आनी पार्लरा कोपेलाक वचून थंयसर पवित्र सक्रामेंता मुखार दिंबयेर पडोवन माग लागली. सोम्या, कितें आसा जाल्यार तुज्या नांवान आसा. तूं त्या लोकांची गरज जाणाय आनी तुका खुशी आसा जाल्यार तुमचो कितें वाडतकी. मस्त वेळ सक्रामेंता मुखार मागलें तिणें आनी सक्रामेंता मुखार मागून भितर आयले तितलीच पार्लराची बेल्ल जाली खंय. आनी पार्लराची बेल्ल जाली म्हूण मादर तेरेसीदा पार्लराक गेली. एक मानेस्त तिका पार्लरांत राखून आशिल्लो आनी तो मानेस्त म्हणा लागलो, मादर, तुमच्या ह्या कामाक म्हजी एक ल्हानशी काणीक हांव हाडून आयलां. तुमी इतलें काम करतात, त्या दुर्बळ्यांक पसतात, तातूंत म्हजो एक ल्हान वांटो आसूं दी म्हणून हांव एक म्हजी ल्हानशी काणीक हाडून आयलां म्हूण ताच्या हातांत एक चॅक ताणें हाडिल्ली. मादर तेरेसाच्या हातांत ताणें दिली आनी ती चॅक ल्हानसो ऐवज न्हय आशिल्लो, थोड्या लाखांचो ऐवज त्या चॅकांत आशिल्लो. पळया, कांय नातल्या दिसा सक्रामेंता मुखार दिमी मागल्या मादर तेरेसाक त्याच घडये तो मानाय लाखांची चॅक घेवन येता जाल्यार आमी चिंतया आमच्या जिणेंत वस्तू येवकरीसान तो जेजू आमकां तेंस करता. आदल्या एका पिरगजेंत आसतना हांव संजेर जमातीक गेल्लो. जमातीक गेल्ले तेदळा म्हाका एक फोन आयले आनी त्या फोनाचेर त्या पिरगजेचो एक मानेस्त म्हाका जायतें येटूंक लागलो. कारण कितें गे म्हळ्यार त्या सकाळीं एका भुरग्याची आवय म्हजे लागीं आयिल्ली. म्हज्या भुरग्याक दोतोनीक धाडूंक जायना फादर म्हणून लागली. 6वे क्लासीचें भुरगें आनी ह्या 6वे क्लासीच्या भुरग्याक म्हाका दोतोनीक धाडूंक जायना. कित्याक म्हळ्यार ताका ट्युशनाक वचूंक आसा, ताका टॅलंट्सांनी भितर ट्रेनींग करूंक आसा. आयताराचें म्हाका ताका धाडिचें पडटा, म्हाका दोतोनी धाडूंक जायना. हांवें तिचे कडेन सांगलें, सकडी देवान दिवचें, तुज्या भुरग्याक शिकोव वेर संगती दितना इल्लेशें दोतोनी शिका, दिमागेर तूं धाड. ती म्हजे लागीं राफूल येयली. हांवें सांगलें, तुजी खुशी, भुरगें तुजें, हांव कांय उलयना. मोन आसल्यार धाड, नातल्यार तुका जाय आसल्या कडेन धाड. तितलेंच म्हळें उगो रावलो. आनी सांजेर ह्या मनशाचे फोन म्हाका येयला. तुमी बारे म्हळें की त्या आज त्या भुरग्या विशयांत कितें तुमी अशें मस्त गाली विमान इतल्यो. हांवें जाप काडली ना, एकच एक सिंगल जाप काडली ना, वत रावलो. आनी सगळें उलोवन जातेस म्हळें जालें गे उलोवन फोन कट केलें. हांव शिदा घरा पाटी आयलो. म्हज्या रुमाक वचून लोक काणशे उपरांत आराधनाच्या कोपेला गेलो. तें एडोरेशन चॅपल आसलें. शिदा सक्रामेंतार मुखार दिंबेर पडलो. त्या दिसा हांव पयले फावटीं रडलो. म्हाका मस्त दूख आयलें. घरघरान रडलो, म्हाका मस्त दूख आयलें. तितलें ताणें उलयल्लो म्हाका. हांवें सगळें सोम्या, हांवें कितेंय केलां जाल्यार तुज्या मोगान, त्या भुरग्याच्या मोगान हांवें केलां. आनी हो मनीस जर तर ह्या रितीन उलयता जाल्यार ताका तूं समजाय म्हळें हांवें तितलेंच. म्हाका भयणीनो, दुसऱ्या दिसा सकाळीं म्हजी ब्रेकफास्ट जावन हांव म्हज्या ऑफिसाक येता. हो मनीस भायर राखून आसा आनी गेल्ल्या तक्षणा तो म्हज्या पांयां पडलो. फादर सॉरी, काल हांव मस्त उलयलो, म्हाका कितें राग आयलो काय चिंतून हांवें चिंतूंक ना. पूण राती म्हज्या मोतीन इतलें केलें, हांवें तुमकां हांव सूख उलयलां, म्हाका तुमी बक्षिजे फादर म्हणूं लागलो. हांवें सांगलें म्हाका कांय ना, हांवें तुजेर राग दवरूं ना, कोणाचेर हांव धरना.
तूं 1 मिनीट कितेंय उलय जाल्यार म्हाका मात न्ही येवकारिस्तांच्या जेजूकले आराधनाच्या कोपेलाक बसू ताचे कडेन इल्ली सूख माग म्हळें हांवें ताका थंय गेलो मागलें त्या दीस जावन तो मनीस एक फावटी म्हणी त्या दीस जावन ताणें खंयच्याय रितीन त्या वेर्गेचेर थोडी वर्सां आसलो कांय ताणें खंयच्या रितीन ताणें प्रॉब्लेम करून या ताचें जिवीतच त्या दिसान बदल्लें रफ मनीस आसलो तो मस्त बदल्लो कितलो सॉफ्ट जालो की म्हळ्यार मस्त एक अपुरबायसो मनीस जालो भाव भयणीनो जेजू सगळे साथ आसा आमी पळया खंयच्याय मनशाक आमच्या जिवितांत कश्टांच्या घडये खंयची बेजाराच्या घडये आमकां येवकारिस्तान तो जेजू आमचें बोळ जावन आसा आनी ह्या खातीर जेजून पळोवशा ताणें निमाणें जेवण करचें ह्या संवसार सोनवेच्या आदीं ताका चिंतलें आसतलें सोम्यान ह्या संवसारांत म्हज्या हाजीरपणाक एक वाट जायची मनशांक सांगतपण दिवची एक वाट जायचे त्या खातीर ही वाट ताणें वेंचली आनी एक सादें उंड्याचें रूपकाण घेवन ताणें रावोंक खोशी व्हेली आनी ती जावन अशें एक विचित्र वाट मनशा रुपार न्ही जावं पुरो पळोवं केवल उंडो पूण जिवंत सुमी थंयसर आजार आसा तो आमकां आयकता आमी रडल्यारय तो आयकता अशें सांगल्यारय तो आयकता थोडे फावटी आमकां झगडोंक जाल्यारय ताचे कडेन साथ जाता आमी पळयात ताची ती आसा सोंसणीकाय एकल्या मनशाक तो आयकता आमी आमच्या कश्टांनी वचून ताचे कडेन उलोवप येत कित्याक ताणें आमकां तरी ताच्या उंड्या रुपार आमकां ताणें दिलां ताचें सांगतपण दिलां ताजे करून भावा भयणी येवकारिस्त आमकां एका रितीन बोळ आमी त्या देखून आमच्या कश्टां वेळार खंयच्याय बेजारा वेळार एकसूरपणा वेळार आमी कांय चिंतीचें म्हणना कोणी आमी कोण पळयता कांय ना तुका जाय शिदा ये येवकारिस्ताचें माग ताजे मुखार दिमेर पडोवन माग आनी ताचे कडेन सांग तुजे कश्ट हर एका कश्टांत जेजू कडेन पर्यार आसा मस्त पटी म्हज्यात वैयक्तीक जिवितांत कितलेशे फावटी हांवें कश्टांच्या वेळार मागिल्लें आसा ताणें म्हाका किदिंगस ना म्हणलें ना आनी थोडे फावटी आमकां इल्लें राखोवंक करता सकड आमी तुजी थोडे फावटी आमी ताची खुशी मानून घेवचे देखून आमी भाव भयणीनो ह्या उंड्या रुपार जेजून आमकां दिलां निमाणें जिवनांत ताणें आमकां आसो दिलो ताणें उंड्या वायना रुपार तो आमचें सांगता आसा आमकां सांगतपण दिता आमी कुंभारकाण घेता कुंभारकाण्यान घरा वेता त्या घरा वेताना तो आमचें सांगता आसा आमी उडास दवरचे कुटुंबान तो आमचें सांगता आसा काम करचे कडेन तो आमचें सांगता आसा आमी एकसरपणान तो सांगता आसा तूं एका पिडे सावन बेड्डार न्हिदताय की थंय तुजें सांगता तो आसा ताजें सांगतपण तसलें कित्याक आमी ताका कुंभारान शिवल्ली एक घडी मात न्ही तो आमचो वांटो जाता ताजें सांगतपण म्हळ्यार तसलें हे मौसाच्या वाटेर पळया ते शिस्त आनी चिंतूंक ना जेजू तांचे सांगता आसत म्हणून जाल्यारय जेजू एका वाटसरेच्या रुपार तांचे सांगता तो सोलो नासलो समजणी दितालो आनी आमकां तशेंच उंड्या रुपार तो आमचें सांगता आसा आमकां समजुनी दिता आमचें उलयता आमकां धैर्य दिता जिपिडा गूण करता कश्ट हळू करता कश्ट आनी धैर्य दिता थोडे फावटी आमी कश्ट सोंसचे जाल्यार ती वाट ते कश्टची वाट आमकां समजायता देखून ती व्हरत्या रितीन त्या जेजू थंय आमी बाबत दवरया आनी त्या जेजू कडेन आमची जिणी ताका भेटोवया ह्या घडये आमी एक घडी बरो आमकांच सोम्याक आमी समर्पया ताचे पवित्र दैवीक स्पर्शाक आमी ह्या घडये आशिवया जेजू हे घडी आमचे लागीं उलयतलो आमी सांगया सोम्या आमच्या जिवितांत तूं ये तूं म्हजो देव तूं म्हजो राय म्हजें जिवीत तुका सर्वस्व हांव तुका दिता आमी सक्कड गावया तें गीत तुमच्या कांताराच्या बुकांनी आसा D73 जेजू म्हज्या देवा जेजू म्हज्या देवा जेजू म्हज्या राया जेजू म्हज्या जिवा म्हज्या देवा म्हज्या सर्वा परत रिपीट करया जेजू म्हज्या
जेजू म्हज्या राया, जेजू म्हज्या जिवा, म्हज्या देवा, म्हज्या सर्वा. भाव भयणीनो, ह्या घडये आमचे कोण आमी हांगासर आसा, आमच्या मुतीन काळोख आसा, आमच्या मुतीन बेजाराय आसा, आमच्या जिवितांत आमकां आयिल्ल्या कश्टां लागून आमी थोडीं जाणां आमी मस्त एका रितीन काळोखांत आसा. कितें करचें आमकां समजना, देवाची खुशी आमकां समजना. थोडे फावटी भोवशा मस्त रीण जालां, आर्थीक संकश्ट आयल्यात, चिंतली कामां बऱ्या तरान जायनात, घरांत एक समाधान म्हणलें ना, पती निमतें एका रितीन हुंदोन तरान जिवीत ना, भुरगीं थोडी फावटी तांच्याच वाटेन चलतात. हे सकट चिंतना खंत जाता, कुटुंबाची परिस्थिती पळयतना बेजार जाता, मुखार कितें जाता कोण ना म्हणली खंत, भुरग्याच्या फुडारा विशयांत खंत, भुरग्यांच्या शिकपा विशयांत खंत, परगांव असल्या मनशा विशयांत खंत. ह्या आमच्या जिवितांत असल्या खंतीत आमी जर आसा, जेजू कडेन आमी ह्या सांगया आमी सोम्या कडेन, सोम्या खंयसर वचो, तुजे लागीं आसा उजवाड, तुजे लागीं आसा थंयसर सकत, तुवें मात्र सोम्या आमच्या काळोखाच्या घडये उजवाड दिवयेत. उजवाड दी जेजू आमकां, वाड दाखय आमकां. आमच्या ह्या कश्टांच्या परिस्थितीन कितें करचें आमकां समजाय, आमकां असं कळना. ह्या रिणांत आमी अडस जाता, घरच्या ना समाधानान अडस जाता, मोतीक बेजार जाता, निराश जाता, थोडे फावटी खावंक जेवं नाका म्हण दिसता, कसलें करचें कळना. सोम्या तुमच उजवाड दी, सोम्या आमच्या मोतीक आमकां समाधान दी. खंयसर वचो सोदून करप उजवाड, तुजे लागीं आसा सोम्या, म्हाका जिवीत दिवचें उद्धार. जेजू म्हज्या देवा, जेजू म्हज्या राया, जेजू म्हज्या जिवा, म्हज्या देवा, म्हज्या सर्वा. बाबा भयणी, ह्या घडये तुज्या जिवितांत तुका जर बघता, तुज्या जिवितांत एकतर निराश चलवलाय, भविष्या तुज्या कादारी जिवितांत मोग मायपास तुजो अनुभव तुका मेळना, हात धरिल्लो पती तुजो मोग करिना, हे हात धरली पतीन तुजो मोग करिना, तुवें जल्म दिल्ली भुरगीं तुजो मोग करिनात, ह्या तुजी आवय बापूय तुजो मोग करिनात, तुवें कोण तुजी इश्ट तिची लागशिल्लीं मनशां ती तुजो मोग करिनात, तांणी तुका घात केला, तांणी तुका अर्द्यार सोडलां, तुज्या जिवितांत तुका मोस केला. ह्या घडये जेजू कडेन सांग, सोम्या तूं नावनासाय मोग मायपास, तुवें सगळांसो मोग केलोय, म्हज्या जिवितांत सोम्या वो मोग म्हाका मेळना, थोडी फावटी म्हज्या मनशांत मोग मेळना, थोडे फावटी हांव दुर्बळ म्हणल्या खातीर मोग मेळना, थोडे फावटी हांव काळो या काळी गोरी म्हणल्या त्या रितीन म्हाका मोग मेळना, थोडी फावटी हांव कुटुंबांत हांव जड जाल्ले बरी दिसता. सोम्या म्हज्या जिवितांत थोडी फावटी आसता मोग मायपाक नासतना एका तरेची निराश भोगता. सोम्या तुजो म्हणी मोग म्हाका मेळून दी, सोम्या तुजो मोग म्हाका तूं दी, आनी ह्या मायपासान तूं म्हाका भर. हेरांनी म्हजो मोग करिना जाल्यार व्हडली सोम्या, हांव तसो मोग करतां. तांणी म्हजो मोग करूंक ना, तांणी म्हाका सोडलां, तांणी म्हाका घात केला, तांणी म्हाका अर्द्यार मोस केला, तांणी म्हजी ती अलक्षा दाखयल्या. पूण जेजू हांवें तसो मोग करूंक शिकय, हांवें तांची ती गमन दिवंक शिकय, हांवें तांकां चड लागीं करूंक शिकय. सोम्या तुजो मेयपास मोग आमकां तूं दी. खंयसर वचो सोदून करप मायपास, तुमची
म्हजो सोमिया तुजो मोग म्हजो उस्वास जेजू म्हज्या देवा जेजू म्हज्या राया जेजू म्हज्या जिवा म्हज्या देवा म्हज्या सर्वा मोगळा भाऊ बहिणी या घडये तुझ्या जिवितान तुझी पिडा आशिल्ल्या जेजूक भेटय खंयच्या पिडेन तूं कश्टताय कितलो तेंप तावन तूं कश्टताय ह्या पिडे वरवीं तुका कितली निराशा भोगता ह्या तुज्या पिडे वरवीं तुका असहायकपण भोगता कितले वकात केल्यारी तुजी पिडा तुका गूण जायना तडेपटी ह्या पिडे वरवीं कांय काम करूंक जायना हाता पांयाक बळ आसूना तडेपटी जिवांत उल्हास आसतना कितले केल्यार एकतर पुरासनशी जाता आनी कांय जायना अशें भोगता ही पिडा पळयता आसतना एका ती निराश भोगता इतल्या ह्या रितीन जाल्यार मुखलें म्हणजे जिवन कितें गे म्हळ्यार भोगता ही तुजी पिडा सोसूंक तुका तांकना जेजू कडेन माग सोमी खंडीत जावनी आज तुका बोळ दिता ह्या सोम्या कडेन माग सोम्या जेजू म्हज्या कुडींतल्यो सक्कड तुका भेटयता पिडा तुका भेटयता जावं दी ती ब्लड प्रेशर जावं दी ती डायबिटीस जावं दी ते हार्ट प्रॉब्लेम जावं दी ते किडनीचे प्रॉब्लेम जावं दी ते आर्थरायटीस जावं ती आतापायाच्या गांठीची दूख जावं पुरो ते संदुवात जावं पुरो ते मायग्रेन जावं पुरो ते हर्निया जावं पुरो ती पोटान ती आनकिटीची दूख जावं पुरो ते कॅन्सर जावं पुरो ती खंयच्याय मारेकार पिडा सोम्या जेजू ह्यो सगळ्यो पिडा म्हज्या कुडींतल्यो तुका हांव भेटोवन दिता सोम्या तुवें म्हाका आपडल्यार पुरो सोम्या सगळ्यांक आपडलें जेजू तुजे एक स्पर्शान सगळीं पिडेस्तां बरी जातलीं तूं रस्त्यांनी वता आसतना लोक तुका आपणो गुरडतलो तुका आपडलेली तितली बरी जातली सोम्या ह्या उंड्यार पार तूं आदारांक अतरताय आमकांय तुवें आपडल्यार पुरो आमी गूण जाता तुवें एक शब्द म्हळ्यार पुरो सोम्या आमी गूण जाता आमची पिडा निवारूंक तुका मात सकत आसा ह्या पिडेतावन आमकां सुटका दिवन तुका बोळ आसा सोम्या आज आमच्यो पिडा तुका भेटोवन दिता हे चक्कड पिडेस्तांक तुका भेटोवन दिता आस्पत्रेंतल्या पिडेस्तांक तुका भेटोवन दिता घरांनी आसता पिडेस्तांक तुका भेटोवन दिता जायते फावटी मस्त जाणां थंय हांगा कोणी पळोवंक नातल्या स्थितीर आसात पॅलिएटिव्ह सेंटरांत आसात सोम्या असत्या पिडेस्तांक तुका भेटोवन दिता आपड जेजू तुवें आमकां भलायकी दिल्यार पुरो तुवें आमकां सगळां बरी केल्यार पुरो सोम्या तुजो एक स्पर्श ह्या उड्यार पारतोन आमकां तूं दी आनी तुज्या उतरान आमकां गूण कर सोदून बरी भलायकी तूंच वय म्हजो सोमिया तूं कर म्हाका वेली जेजू म्हज्या देवा जेजू म्हज्या बाबा बहिणी आमच्या शरिरांत बसत मागया जावं पुरो आज सबार जनाक आमकां जपा आमचे मस्त इरादे आसात हर एक आमचे इरादे जेजू मुखार दवरया जेजू आमकां आयकता जेजू आमकां पळयता जेजू आमचे कश्ट समजता ताका आमचे कश्ट भोगतात ताका आमचे ती मोवाळ काळीज आसा हर एक आमचे कश्ट तो समजता आनी खंयच्या घडी आमकां ती बुजावण दिवची तो दिता धैर्य दिता भिये नाका हांव आसा तुजे सांगता
मुझे सती या कष्ट येतलें वजा अनुभव येतलो हांव तुमकां विशेव दितलो भिये नाकात तुमच्या पिडेंत हांव बरें करतलो तुमच्या कश्टांत हांव सुटका दितलो तुझ्या बंदडेंत हांव सुटका दितलो तुमच्या राहिल्या अनुभारांतले हांव तुमकां राखतलो तुमच्या घरांचेर आशिर्वाद घालतलो तुमच्या जाग्याचेर आशिर्वाद घालतलो तुमच्या कामाचेर आशिर्वाद घालतलो तुमच्या भुरग्यांचेर आशिर्वाद घालतलो तुमच्या तरणाट्याचेर आशिर्वाद घालतलो भिये नाकात एक भयण आपल्या पुताक एक बरी सिरीक म्हणूंक मागता एक प्रायवून भयण एकलीच आसा कुटुंबाची तिका पळयनात ताणें बरें करून पळोवच्या खातीर मागता एका भयणीक शेळ ताप कोंकली कठीण गूण जावंक ऐकना बेगीन बरें जावंक मागता एक भयण तिच्या विशेष इराद्या पासत मागूंक विनंती करता एक कुटुंब तांच्या शेजारी कुटुंबान तांच्या घरा वचूंक एक मारोक सूण दिवंक बरें मोन दाखोवचे पासत मागता अनेक कुमार म्हणलो एका भुरग्यान SSLCंत बरें करून परिक्षा बरोवन पास जावच्या खातीर ताची वडिलां मागतात आनी एक भयण तिचो पूत मोवीन म्हणलो सेकंड PUC केमिस्ट्री एग्जाम बऱ्या तरान ती कश्टांची ताका जाता पास जावच्या पासत मागता रायन मेनेझस म्हणलो तरणाटो गॅस बस्ट जावन कठीण घायला दैत्य सर्जरी जावंक आसात तो बरो जावच्या पासत कुटुंबाची मागतात एक भयण तांचे स्वंत घर बांदूंक देवंक आलोचन करनासा आनी तें येवजन फळादीक जावच्या पासत मागता एक भयण आपल्या दुयेन CBSE बोर्ड परिक्षेंत 10वे क्लासीन आशिल्ले रँक मेळोवंक मागता आनी मागूंक विनंती करता एक भयण UK हांगा नर्सिंग रेग्युलर जॉब आनी पिन नंबर मेळ्ळ्या पासत पवित्र उड्यार परत जेजूक अर्गां दिता पुत्तोन एक भयण बरी सिरीक मेळच्या पासत मागून आसा सिरसितावन एक भयण तिच्या पोटांत कॅन्सर गूण जावच्या पासत मागता आनी एक गोंयचे कुटुंब तांच्या घरांत समाधान मेळच्या खातीर गेल्ल्या पुतान फाटीं घरा फाटीं येवच्या खातीर मागता एक भयण कॅनडा आपल्या भुरग्यां सांगता आसच्या खातीर विजा मेळोवंक प्रयत्न करनासा एक विजा मेळच्या खातीर मागता ह्या सांगता सुम्या जेजू आमची तेसमां आमी तुका भेटोवन दिता तूं जावन आसाय जिवंतपण तूं जावन आसाय जिवीत सुम्या तुजे ती अर्येकल्या जिवीत दिताय तुजेर पातयेल्ल्यान तूं बरवसो दिताय सोम्या जेजू ही मागणी तूं स्विकार कर आमच्या ह्या आराधना कुमो करच्या दानीचेर आशिर्वाद घाल आमकां ह्या आराधना कुमो करूंक संगीत दिवंक आयिल्ल्या आमच्या भावाक आनी तशेंच हांगा डेकोरेशन केल्ल्या बुदन भयणीक व्हिडियोग्राफी केल्या दिवायन टीव्हीच्या मालकाक ताच्या कुटुंबाक आनी ताच्या शिबंदीक ह्या आराधना कुमो करच्या अर्येकल्याक आशिर्वादीत कर जेजू आमी तुजे लागीं आमची मागणी तुका भेटयता मुखल्यान चवथ्या चरणां आमी गावया खंयसर वचूं हांव खंयसर वचूं हांव सोदूं खरें जिवीत तो जिवानी जीवनपण म्हाका पाय सदां जेजू म्हज्या देवा जेजू म्हज्या राया जेजू म्हज्या जिवा म्हज्या देवा म्हज्या सर्वा बाबा भयणी जेजून आपणाकच मोडून दिलें उंड्या रोपार निमाण्या ब्रेस्तारा आनी शुक्रारा दिसा कुर्सार तावन दिलें आपणाकच मोडून दिलें त्या घडये ताचे रगत वाडलें आनी आमी जाणाव थंयसर एक शतपती आसलो आनी त्या वेळार तो कुर्सा पोंदा उबो आसलो आनी त्या वेळार जेजूक ताणें केदळा बाल्यांत ताजी कुशी पापसिलें त्या घडये उदक आनी रगत पयसरलें आनी त्या रगता वरवीं तें पडुल्ले वरवीं तो पिडेस्त जावन तो गूण जालो आनी अशें अजाप थंयसर घडलें
आज आमी जेजू आमचे मुखार हजर आसा आमी आतां दिंबेर पडया आशिर्वाद असो वेळ वो सोम्याचे आमनीक रगत ह्या घडये आमचेर तो अभिषेक करून दे आमी सकड सोम्याक आमी स्तुती करया आमचे हात दोनी उबारया ताचे ते आनी ताच्या काकुळटी खातीर मागया ह्या घडये पवित्र हुंड्या रुपार जेजू हांगासर आसा तो आपले आमलीक रगत आमचेर अभिषेक करतलो ताजे पवित्र सकत आमचेर तो व्हाळयतलो ह्या पवित्र सक्तेक आमची पिडा आशिरा गुण करची ती आम करतली ही ताची दैवीक सकत आमकां बांदपासतना हांव सुटका दितली आमची सगळी मागणी खंडीत जावन तो फळादी करतलो आमच्या मोतीक समाधान दितलो आमची काळजां मोगान भरतलो आमची काळज बियान आसली काळजां धैर्यान तो भरतलो आमची दुखां तो पुसतलो धैर्य दिवन आमकां भुसावणेन तो धरतलो ह्या खातीर ह्या जेजूक आमी स्तुती करया आनी ताची अभिषेक कोण मागया हालेलुया 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 निरंतर स्तुती कर या घडी निरंतर स्तुती कर समयाची पवित्र अभिषेक होती ताच्या पवित्र आमलीक रक्ताचे अभिषेक जावन दे हर एकला आमचेर आमच्या घरांचेर आमच्या कुटुंबाचेर आमच्या हर एकल्या कुटुंबाच्या संदेचेर पद गांत आसतनाचेर आमच्या शिकच्या भुरग्यांचेर आमच्या युवा सणांचेर पेडेस्तांचेर हर एकल्याचेर आज कोणे हांगासर ते सांगल मागला हर एकल्याचो अभिषेक पण जेजू या घडये तुझ्या अभिषेक पण कर जेजू या घडी ती पवित्रकात वळून दे समया तुझ्या पवित्रत्वेन एवढ्या रुपारता वळे फक्त आम्ही तुझ्या मुखार दवरली देणी जेजू मनशाने हर एक आमच्या ठारतात बदनावन हाडचे तुमची पिडा गुण कर समयाचे तुम्ही करता हालेलुया 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 जीत 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 येजू 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 Lord आराधना जेजू Lord let your power come let your healing power come Lord Jesus come and touch us Lord come and touch us Lord let your power come and heal deliver us from disease hallelujah 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 सुम्याचा आशीर्वाद घेवया आनी पवित्र आमी समाधानेन संतोषान आमी आमची ताजे जिवी सोडया ये द्यावला Sacramenta साष्टांग नमन करूया पूर्विल्ल्या त्या रूपा बदला नव्यो रीती आदार्या सलवून वेचा हसकत विश्वा भावार्थाचे बळ दिव्या जशे बापा तशेच पुता उल्हासानी स्तुती जा पदवी महिमा सासना सासना एकाच ताळ्या हसता तो कादोच्या स्पिरिटा समासमी नावार्था आमेन प्रार्थूया हे देवा विचित्र सक्रमेंत काळ तुझ्या कष्टांचो उडास तुवें आमकां सोडलाय तुज्या सोडवणेचो फळस्तदान आमचे देंबुगी सारको तुज्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्त्रांक आमी मान करूंक आमकां धैर्य फावो कर जो जियेतन रात करताय ससनाच्या ससना आमेन